येवकार हा समृद्धा खणगावकर, सुरेख पुळ्याचे हेडलाईन्स। पेडणेचे परसकडे जंक्शन येरादारी करप्यामदी निर्माण करता घुसपा गोंधळ। जंक्शनार ना सिग्नला ना दिका दाखोवपी तकटे, लोक जाल्यात फुरियोज। विधानसभा वेंचणुके खातीर राजकीय आरक्षण मेळना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर घालतले बहिष्कार। मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी गोवाचे सरकाराक शिटकावणी। चवथीच्या 4 महिन्या पयली आमदारांनी चिकणमाती मिश्रण मशीनां वाटली फकत मांद्रे आणि पारसे गावात। काय पारंपरिक मूर्तिकारांक अजून मशीनां मेळूंक नाशिल्ल्यान हाजेर खंय तरी चल्ला राजकारण। मूर्तिकारांनी उक्तायलो दुबाव। आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। पेडणेच्या परसकडे जंक्शन येरादारी करप्यामदी घुसपा गोंधळ निर्माण केला। लोक फुरियस जाल्यात। जंक्शनार रस्त्यामदीच तकटे लायला पूण तेवूय सारखे ना। सिग्नलां लेगीत नाशिल्ल्यान लोक बेजारल्यात। लोकांनी वचप तरी खंय? अनवळख्यांक तर हो रस्तो एक कुवाडे जावन रावला। पळयात पुराय बातमी। सरकार म्हणटा राज्यातले रस्ते वेगळेच जाग्यार घालतले, पूण प्रत्यक्षात अजून मेरेन खंयची कडेन काय ना अशी गत जाल्या। आसा त्याही रस्त्यांची लेगीत सामकी अवतिकाय केल्या। चवथी पयली तरी हो रस्तो दुरुस्त करचो फुरियस जाल्या थळाव्यांनी सरकारा कडेन मागला। हे पळय तेंच्यांनी सिग्नल घाले पळयात, ते तांबडो बाण दाखयला। आता म्हाका सांग, त्या ऑर्डरीन गाडी येता, ह्या ऑर्डरीन आता पेडण्याच्यान गाडयो आणि त्या वयल्यान गाडयो येता। आता सांग काय वयतले कळ म्हणून कितें म्हणून आता काय बरें येयल्लें ना बाबा, खंयच्या ऑर्डरीन वचपाचें, ते हे सायडीन वचपाचें, ते सायडीन वचपाचें कशें म्हणत। आता गव्हर्नमेंटा कडेन आमी इतके रिक्वेस्ट करता की ते बेगिना बेगिना करपाचें म्हणून। आणि दुसरी गोष्ट आता सर, आता फुडें सामकोच तेंच्यान हें केला। आता थंय घुसपाच आसता पळय, ती गाडी आता वयल्यान येता, थंयच्यान मदल्यान काडटा पेडणे रोडा काडटा आनी परत स्ट्रेट येता तूं हांगातल्यान येता। आता म्हाका सांग खंयच्यान वचपाचें म्हणून, ते सारकें कितें आहा तें करपाचें काम। आणि चवथी पयली बेगीच्या बेगी गव्हर्नमेंटान दिवपाची। आज गव्हर्नमेंटा कडेन आमी रिक्वेस्ट करता बेगीच्या बेगी करपाचें, आनी थंय एक्सिडेंट जायत आसता म्हणून। आणि वयलो आता वन वे हा कित्याक रावला, तो अर्धवट काम कित्याक रावलें? ते वन वे आता म्हणटा थंयसरय आसा पेडणे वचपाक रोड आसा, तेका लागून तेचें काम चालू। पण आता काय काम चालू स्टॉप आसा ते थंयसर एक्सिडेंट जावपाचें समज। स्टॉप कित्याक आहा ते? स्टॉप कित्याक आहा ते? स्टॉप आता खबर ना कित्याक लागून गव्हर्नमेंटान दवरला आसा स्टॉप। बेगीच्या बेगीन करूंक जाय न्हू, चवथी पयली तरी करूंक जाय। आता चवथी पयली तरी करून दिवंक जाय आसलें, कित्याक आमकां लोकांक ती खूप गिराज आहा। आणि ह्या चवथी एक्सिडेंट जातले 100%। थळावे लोकच ह्या रस्त्यार घुसपता जाल्यार अनोळख्या मनशाचे कितें जातले? रातचो तर हो रस्तो खंय पावता ते लेगीत कळपाक कुस्तार जाता। सिग्नलांक लेगीत रातचे लोक हाडून गाडयो मोखतात। दिका दाखोवपी तकटे तर पुराय गोंयांत असले मेळचे ना खंय। आयकात फुरियस जाल्ल्या सज्जन हळदणकाराचे म्हणणे। पेडणे वचपी जे लोक आहा ते घुसपता हांगा सारखे। पेडणे सामके सगळे लोक घुसपता आणि खंय वचपाचेंच कळना। रातच्याल्यांक कोणाकच काय कळना, खंयचे खंय वयतालो। पेडणे समजा परसकाडा वयता, परसकाडचे समजा थोडें आनी कडेन सावंतवाडीचे वाडून महाराष्ट्राक वयता, हितून पुलार वयता। आता हे सगळे गाडी हांगासून टर्न मारप आसता। आता हयच्यान टर्न मारपा आसा, आता त्या ऑर्डरनी गाडी येता, हे सारखे गाडी येता आणि फुडल्यानय येता गाडयो। एक गोष्ट आली। दुसरी गोष्ट हयसर तेका हें आसा सर्व्हिस रोड। आता हो सर्व्हिस रोड जाय आमकां येताना निदान तरी हे जे लोक आसा स्टॉपार बी वता ते हे सर्व्हिस रोडान तरी येतली। हो आता बोर्ड वाचता न्हू। हय, आता हो बोर्ड दिला न्हय, तो एरो दाखयता। आता खंय वण वचपाचें म्हणून एरो दाखयता। त्या ऑर्डरीन लोक येतात, हे गाडी येतात, ते त्या ऑर्डरीन गाडी येतात, ते काय बरयला ना काय ना। पळय आता ते सिग्नल धपके दिवन दिवन ते आडयो बोर्ड उडोवन तो सत्यास केल्लो आहा। सद्यांच्या एरो लायन आल्या तांबडी लायन, आट्टा त्याची गाडी ठोकता हाडून। रातच्यान कितें काडना, येता तो येता, हयसर तो येता, हाडली ढामकर मारली। डेली हे चालू आसता हांगा। ते आरटीओच्या रुला प्रमाणे हे सिग्नल अशें तुवें पळयल्ले खंय? ना 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 ना, अशें केन्नाच पळोवंक ना। अशें सिग्नलच ना खंय ना गोव्यान आमच्या नाच खंय दिसना ना, हांगाच दिसता हे हायवे स्पेशल हे कशें? हय, स्पेशल हायवे आणि खंय दाखयता बोटा तीच काढा। हे सायडीन वचूंक जाय, त्या वाटेन वचूंक जाय, कितें तरी तेंचें काय करूंक जाय आणि लोकांना एक सारकी ह्या दिवंक जाय सर्व्हिस। मेन म्हणजे तो वन वे रोड जो वरसून येता तो मेन पयली करूंक जाय। पयली म्हणजे वयल्यान येता तो करूंक जाय। ते सायडीनसून गांव आसा, हे सायडीन एक गांव आसा, दोन एका सायडीसून चलता ते गाडी। आणि थंयसर प्रॉब्लेम होत आसा, सेम प्रॉब्लेम होत थंयसर आसा। तसे गाडी टर्न तसेच मारता। गव्हर्नमेंटान बेगीच्या बेगी तेजेर लक्ष घालून करून दिवपाचें। आता थोडे गाडी आता थंयसून टर्न मारता, थोडे हांगासून मारता। ती पळय आता तो ट्रक थंयसून मारलो, अशें कितें जाता हे? अशेंच जाता, हिसाब जाता
सिग्नल बी असले की ते कट झाले नंतर सिग्नलही ना त्याचं बोर्ड लागला बोर्ड पण काळच नाही बोर्ड सिग्नल केलेत ना काय ना बोर्ड मारल्या पण स्टॉप म्हणून पाहायला लागतो आणि काहीच मला करून नाही हेच रिझन म्हणजे ऍक्सिडेंट जावपाचे हे मुख्य संभावना जास्त असा ऍक्सिडेंट 100% चालूच चालू असा बारीक जात असता घुसपा हा माका स्वतः त्याचं फाटल्यासन झाला ऍक्सिडेंट तुका झालो माका स्वतःच लागलेलं हा किती मारले आणि कोणती तरी हे निघलेली माका लागली हा असेच घुसपडा घुसपटान लागली त्याची चूक लागली त्याचा कळना खंय वचता ते आता पळय हा तेंकाच पळय कशें ते ट्रेन रावल्या बावडे तेंकां टर्न करपाक जायना ते बरें जर खंय वचोंक त्या ऑर्डर वचोंक पेंड वचोंक आनी खंय वचोंक अशें क्रॉस करपाक सुद्धा त्रास जाता त्रास जाता दोनय एकच सायडीसून येतात ते ना दोन एके सायडीसून येतात वन वे कसो जाल्लो आसा तो हय वन वे कसो जाल्लो आसा. दुसरी सायड बेगिना हे करपाचे म्हणटा तो आनी तूं बेगीचे बेगीन गव्हर्मेंटाक दुसरी सायड आमकां करून दिवपाची आनी हो सर्वीस रोडय करून दिवपाचो आमकां बेगीन कोणाक प्रॉब्लेम जावपाचो ना मागीर गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकर आनी निखिल जल्मी. आयतारा कोलवा ग्रामसभा जाली. तातूंत थळाव्यांनी गांवांत घुसपिल्ल्या प्रस्ना संबंधी जायते प्रस्न मांडले. दर्यादेग नितळ करप, रस्त्या कुशीक कोयर पेटोवप, रस्त्यार पडिल्ली फोणकुलां, मार्केटा भायर बसून नुस्तें विकपी अशे जायते प्रस्न मांडले. कोलवा हे दक्षिण गोंयचे फामाद थळ आशिल्ल्यान सरपंचान प्रस्न सोडोवपाचें आश्वासन दिलां. पळयात पुराय बातमी. There was a dispute regarding the boundary, and I said I will demarcate and see. So, आता the garbage burning issue आपको लागो already पंचायतीनो तिंगा laborers गायले पंचायतीने initiative घेयला on the road starting from Silver Sand to clean up to the sand area. So already laborers आमी गायलो हाय to clean up everything, and my मोइना फकत dogs आम बायलो आम दोतली मोसायला on daily basis to clean the entire road area of the beach, the parking area and all. And my once the tourism started with their contract, मागे आमगे appoint केला की we will stop the thing. ग्राउंडाचो कितें इश्यू तो तुमी Ground issue team raise केलेलो means the minister, PWD minister has given an assurance regarding the ground and all. So thank you el kamu from the ground, from the department side ground alago el kamu then question kelole panchayati, but I have informed them till today no answer has come from the concerned department regarding the ground. आणि रोड एक सारको ना म्हणून हे आयल्लो न्ही इश्यू तुमचे The potholes thing. Yeah. The potholes alago. So I have given them the reply. Already then concerned department has sangila, and because of the monsoon they have delayed. आता आमगेले फार्मूय आसतले, so तेका is the सगळे road they repair जातले, and the panchayat will forward the proposal of hot mixing of the road and all to the concerned PWD department. आणि फिश विकपा भायर रोडाचेर बसता तेका कितें फायन बी दितले अशें तुमी कितें डिसिजन घेतला Actually ते हे कोताय कित्याक ते फिश लेडीज एंड ऑल बोट सेटबॅकान बसताय न्हू तेजे हांवें तांकां सांगलां तांकां लेटर धाडून सगळें फीश मार्केटान बस म्हणून हांव हें कोत म्हणून सांगत म्हणून आनी एक आमचे पंच मेंबरान सांगलें की ते आमची लोकल्स बसताय ते ओन्ली थिंग वी हॅव विल गिव अ चान्स टू देम आतां पयलें मागीर हांव चोयतां फायन बी घालपाक बट एट प्रेझंट आय विल ओन्ली सेंड अ लेटर तांकां मिन्स हे आनी फीश मार्केटान एकूच लोक बसताय आनी तांकां फिश सेल करे आणि टिड्या भायर बसता तांकां कितें फायन मारचें म्हणून हे लोक ग्रामसभा तिच्या भायर ती बसताय तांकांय हांव पयलीं सद्या लेटर धाडटा तुमी फकत तिंट्याकूय सेल करपाची आनी कितें स्टोर कोनाकाय न्हू तुमगे ते सेल जाता तितलें तुमी फीश हाडचें आनी सेल करचें म्हणून थिंग स्टोर कोनाकाय न्हू बिकॉज तें स्टोर कोन्न तें उदो स्टॅग्नंट जायन सगळें मागीर फीश तिंटोय बी जाता सो आतां रेनोवेशनाकूय घाताय देन एवरीथींग वील बी स्मूथ रेजोल्यूशन तिंट्या फीश मार्केटा लागून आसलें फीश मार्केट रेनोवेट करपाक सो तेजें एक रेजोल्यूशन दिलां ऑलरेडी पंचायतीनूय फॉरवर्ड केल्लो प्रपोजल इन्स्पेक्शन बी सगळें घेयलां सो द फायल इज इन प्रोसेस आनी दुसरें एक डी नोटिफिकेशना लागून घेयलां फॉर द ट्रॅफिक सेल सो तें एक रेजोल्यूशन मूव केलो सगळे ग्रामसभा मेंबर्सान ते ट्रॅफिक सेला लागून जायते ट्युरिस्टांकूय हॅरेसमेंट जातलो आनी ऑलरेडी असेंब्ली पासून उलयलें म्हणून तें पॉयंट तो रेज केला सीएमान तसो एश्युरन्स दिलो बट तेमी ग्रामसभा मेंबर्सांनी रेजोल्यूशन मूव केलो एंड दे आर रिक्वेस्टिंग द सीएम टू लुक इनटू दिस आणि कितें आशिल्लें आनी इश्यू आगोले ते ड्रेनेज
ड्रेनेज बी कितें पास करपा आनी WRD फॉरवर्ड करता सांगला स्ट्रीट लाईट्साचे कितें आशिल्लें? स्ट्रीट लायटांचे ग्रामसभा मेंबर्स म्हणटाय दोन हे आमी कितको हारी करपाचें देन इट इज कमिंग ऑन द इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑल्सो आनी पंचायत कितें आमकां चार्ज करता सो तेन्ना आमी तांकां रिप्लाय दिलो मीन्स पंचायत चार्ज करती आमगेली एज फॉर द रेजिडेंशियल ऑफ जस्ट 20 रुपीज एंड 100 रुपीज फॉर कमर्शियल बिल आनी हॉटेल करणांक एक 500 रुपीज सो आतां आमी पंचायतूय हितूंक स्ट्रीट लायट्स बी रिपेर करपाक हे फंडांतल्यान यूज कोताय आतां सगळे रिपेर बी करपाक आतां तांकां तर हे वेव ऑफ केलो जाय जाल्यार देन पंचायत विल नॉट लुक इन टू दॅट मॅटर लास्ट टाइम ऑल्सो फॉर द लास्ट मीटिंग बॉडी मीटिंग पंचायतीनूय रेजोल्युशन गेलोलें टेंडर बी काडपाक कित्याक सगळें आतां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटांकूय कितें तर एक लायट पसून रिपेर करता जाल्यार ती कांय वताय पूण रिप्लेसमेंट लायट आसता परतून रिप्लेस करपाक सो इन ऑर्डर टू हेल्प आवर लोकल्स आतां पंचायतीनूय रेजोल्युशन मूव केलो आनी ते टेंडर फ्लोट करून ते लायट बी हें करपाक सो त्यो आतां सारकोय वेव ऑफ करूंकूय ते पंचायतीक इज नॉट दस पंचायतीन एक रिक्वेस्ट घाली टॅक्स हें काडपाक जाय जाल्यार पंचायत ना जाल्यार वील नॉट लूक इन टू दीस मॅटर गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, सुभाशीश गोवेकर आणि संगीता ओली. आता घेऊया एक ल्हानसो विसो. विसवा उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. राज्यात गणपती मुर्तीकार मुर्त्यो करपाक व्यस्त जाल्यात पूण चवथीच्या 4 म्हयन्यां पयलीं आमदारांनी चिकणमाती मिश्रण मशिनां फकत मांद्रे आनी पारसे गांवांत वांटली. कांय पारंपारीक मुर्तीकारांक अजून मशिनां मेळूंक नाशिल्ल्यान खंय तरी हाचेर राजकारण चल्लां असो दुबाव मुर्तीकारांनी उक्तायला. पळयात. प्लास्टर ऑफ पॅरिसाच्यो मुर्त्यो वापरिनाकात, चिकणमातीचो वापर करात अशें जायते फावट सांगला. सरकारान गणपती तयार करपा खातीर शाडू माती आनी अनुदान पद्दतीन चिकणमाती मिश्रण मशीन दिवचे अशी मागणी पारंपारीक मुर्तीकार करतात. पळयात विटू आर्ट्स मदला वाडा मोरजेच्या मुर्तीकारांच्यो कागाळी. माती मळपाक येता कित्याक तांकां ती माती मळपाक मशीन सुद्दां मेळोंक ना अजून. आता आम्ही पळयता की आमदार माजी आमदार जे मांद्रे मतदारसंघातले ते क्ले मशीन हे आमचे मळपाचे मशीन बी सगळ्यांक दितात न्हू, ते तुमकां पावोंक ना हांगा हे शाळेन? ना अजून हे शाळेत काय पावोंक ना. थोडे कडेन पावल्ले आहा ते आमी न्यूजार सुद्दां पळयल्ले आहा. पेपरार न्यूजार सगळे हे जाल्ले आहा. थोडे कडेन पावले, खंय पारशा पावले, आनी खंय पावले, पालयां पावले. अशें कितें दिसता तुका हे जे आसा ती पब्लिसिटी कार्यकर्त्यांक अशें कितें तरी दितात अशें दिसता? तशेंच जालें न्हू ते. आतां जो कोण आपलो कार्यकर्तो आहा तेकाच दिवप अशें जालें न्हू ते. आता मांद्रे एका गांवांत जाल्यार एकट्याक दिले जाल्यार ते म्हणटा मांद्रे मतदारसंघान अशें. म्हणजे सगळे जे पारंपारीक जे आसा तांकां सगळ्यांक दिवपाचे अशें दिसता तुका अशें ही मशिनां? मशिनां दिवपाची कित्याक ना जाल्यार ती पांयान माती मळची पडटा न्हू. आतां आमी फाटल्या दिसांनी मदीं एक 4-2 दिसांक माती जाय ती परत येवन मळप, परत 4 दिसांनी परत मळप, धाडवची पडटा न्हू ती माती. तुमच्या आता हे विटू शाळेन अजून तुमकां मळपाची मशीन गावंक ना? ना आमकां अजून मेळोंक ना मशीन. जे आमदार बी कोण हांगा दिवंक ना कितें? ना आमकां अजून कांयच मेळोंक ना. कोणी कितें कार्यकर्त्यान जावं कोणी आजी माजी आमदार कोणीच तुका कितें दिवंक ना? कोणीच ना अजून कांयच ना. मशिनाची याद ना अजून आमकां. आनी आतां माती म्हटलें जाल्यार मनाय कोण मेळना न्हू. अशें तुका कितें कारण दिसता की तुका कितें दिवंक ना? ते आतां तेंचेर आहा न्हू कशें हे ते. फक्त दिल्यार तेंच्यानी चडशीं मशिनां मांद्र्यान आनी पारशान. मोरचे आमच्या काय कोणाक दिले अजून काय येना. तू आता ती म्हणजे 4 पिढये जाले म्हणजे सबंद मोडचे सगळे तुका वळखतात. हय हय सगळे कलाकार लांब लांबच्यान गणपती तरी तुका पावंक ना ना. अजून आमकां मशीन मेळोंक ना. खंय तरी राजकारण कशें जाता अशें दिसता तुका? तशें दिसना कित्याक एक टायम जावंक शकता ना न्हू. आपले पयलीं दिवप आनी मगे बाकीच्यांक ते आतां फुडले दिले जाले हेंच्यांनी. पहिले कार्यकर्त्यांक अशें हा ते कार्यकर्त्यांची जबाबदारी असता ना खंय तरी की तेंच्यांनी करूंक जाय ते बाबा सगळ्यांकच मेळोंक जाय, सगळ्यांची हे करूंक जाय म्हणून. अशें आयकना ते POP जे गणपती आसा तेचे एक्शनय घेतले म्हणून अशें आमदारान सांगलें ते पेडणेच्या आमदारान की फाल्यां POPचे गणपती आमी एक्शन घेतले पण ते अजून काय ना तेंचे. ते तेन्ना आतां तेणी फुडें विचार करपाचो हेचेर खरंच बाबा हे POP गणपती बंद जावपाचे म्हण. कित्याक पावयलो जर गणपती जाल्यार तो वर्सभर तसोच आसता तळयेन. आनी हिंदू धर्मातली आमची चवथ म्हणजे व्हडली आमची व्हडलो प्रोग्राम. तेव्हा ते गणपती इतली आमी मनोभावी त्याची पूजा करून 5 दीस ताका पावयता.
श्रेष्ठ म्हणटा आम्ही गणपती, पण तो पळोवंक गेल्यार उकराडार बरे दिसना न्हू ते. खरेंच बाबा ते गणपती एक मातयेचो केलो काय तो पावयलो काय दुसरी तिसरी विरगाळटा, पण तो वर्सभर तसोच रावता न्हू. तरी पीओपी बंद बंद करून दिला. जावपाचे सारखे बंद करून दिला. कायद्यान सारखे सरकारान तेचेर हे सरकारान करपाचे. तेचेर कायदो घेवपाचो की बाबा खरेंच बंद करूंक जाय. चवथ येयली काय ते बंद करतले हे इश्यू जायना न्हू. बरोबर. कित्याक ते ऑलरेडी सगळे हाडटात ट्रक भरून पयलींच ऑलरेडी पावल्ले असतात. पावलेच असता कित्याक लोक बाजारात आता गणपती घेतात, ते समज जर दुसरे कडेन गणपती सांगलो आनी त्या टायमार बंद जाल्यार लोक कोणाच कलाकार करूंक शकना न्हू त्या टायमार. गोवा 365 खातीर मनीषा जाधव आणि शिवानी सांगेलकर. विधानसभा वेंचणुके खातीर राजकीय आरक्षण मेळना जाल्यार लोकसभा वेंचणुकेचेर बहिष्कार घालपाची शिटकावणी मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर एसटी गोवाचे बसकेत निर्णय घेतलो. हातूंत 16 संघटनांचो आस्पाव आसा. पळयात पुराय बातमी. आयज मडगांव हांगा सगळे आमचे एसटी ऑर्गनायझेशन 16 संघटना तशेंच पंच सरपंच आमचे सगळे तालुका प्रेसिडेंट सगळे कमिटी यांची सगळ्यांची मिटिंग जाली आणि डिटेल चर्चा झाली. जे रिप्लाय सेंट्रल गव्हर्मेंटान स्टेट गव्हर्मेंटाक धाडलो की आमकां पॉलिटिकल रिझर्वेशन 2026 नंतर जो सेन्सस जातलो तेजी नंतर डिलिमिटेशन कमिशन बसतले असं म्हणून जो रिप्लाय आयलो तेजी डिटेल चर्चा झाली. सगळ्यांनी आपले मत मांडले आणि तेज नंतर सगळ्यांचे मत घेऊन आम्ही आज 3 रिझोल्युशन घेतलेले आसा ते हांव वाचून दाखयता. We hereby resolve to pass a resolution at Gram Panchayat level to give political reservation for ST of Goa before 2024 parliamentary election. सगळ्या मान्य असा. तसेच दुसरे रिझोल्युशन आम्ही घेतला. We resolve to organize a boycott meetings at every village panchayat level and the first meeting will be held in the chief minister constituency, that is Sakali. सगळ्यात मान्य असा. तसेच आम्ही तिसरे रिझोल्युशन घेतला जे आम्ही बॉयकॉट डिसिजन घेतलेले जेव्हा आमची 25 मे जी मीटिंग जाल्ली मडगांव हांगा त्या डिसिजनाचे आम्ही ठाम आसा आणि वी रिझॉल्व टू बॉयकॉट लोकसभा इलेक्शन इफ गव्हर्नमेंट डिड नॉट रिमूव्ह नोटिफिकेशन टू रिझर्व सीट्स फॉर एसटी ऑफ गोवा इन गोवा असेंब्ली. सगळ्याक मान्य आसा. ही अशी 3 रिझोल्युशन आम्ही आज घेतलेली आसा. गोवा 365 खातीर समृता खणगांवकार आणि निखिल जल्मी. दिवचलच्या मुखेल रस्त्याचेर गोरवांनी हडप केला असो दिसता. देखून या वाठारात रस्त्याचेर दिसपट्टे अपघात जायत असता. अशा अपघातांनी लोकांक दुखापत जाल्ल्याच्यो जायत्यो घडणुको उक्ताडार आयल्यात. तशेंच गोरवां लेगीत अपघातात बळी पडल्यात. पळयात दिवचलच्या भटक्या गोरवांचो रिपोर्ट. भटक्या गोरवांची समस्या सोडोवपाची सरकार फकत आश्वासनां दिता. पालिका पंचायतींनी कारवाई करूंक ना अश्यो जायत्यो कागाळी आयपाक मेळटात. दिवचलच्या मुखेल रस्त्यांचेर गोरवां व्हडा संख्येन भोंवतना दिश्टी पडटात. ह्या गोरवांक लागून येरादारीक आडमेळी निर्माण जाता. पळयात दिवचलच्यान महेश गोवेकाराचो हो खासा रिपोर्ट. फाटल्यानूच पळयतात की व्हेकलांची लायन लागलेली आसा आनी ही कित्याक तर सामकी जी गोरवां आसा ती रस्त्यार बसलेली आसा. आमी खुबश्या वेळार गोरवांचे न्यूज केल्लेले आसा की जी रस्त्यात गोरवां आसा तेंच्या खातीर खुबसो प्रॉब्लम जाता, एक्सिडेंट जातात, तशेंच कोणाचो जीव वयता, कोणी इंजर्ड जाता. आतांच आमी पळयलें आमच्या फाटल्यान लायन लागला आनी मदींच जी गोरवां भरल्या त्या खातीर खुबशे जे व्हेकलांक ऑब्स्ट्रक्शन येता ते त्या खातीर जाता. हेचेर कारवाय जावपाक जाय आनी कॉन्क्रीट अशें सोल्युशन कितें तरी काडपाक जाय, पूण अजून पर्यंत कांयच सोल्युशन ताचेर काडूंक ना.
खंयची गोरवांक आमी हांगा धाडटले थंय धाडटले खंयचे गोशाळेन धाडटले अशें फक्त सरकार आश्वासनां दिता पूण अजून पर्यंत ताचेर कांयच कारवाय जावंक ना. हाचेर कारवाय जावन तांकां फायन वगैरे कितें ते दिवपाक जाय पूण अजून पर्यंत जाल्लें अशें दिसना. जी गोरवां रस्त्यात गोरवां आसा ती सगळे कडेन आमकां दिसता स्कुलाच्या वाठारांत तशेंच त्या जंक्शनाचेर आनी रस्त्यांचेर हांचेर कारवाय जावपाक जाय. राज्यात आता भटक्या गोरवांचो विषय नवो न्हय. ही गोरवां रस्ते आडयतात, दुकानांनी बसतात. ह्या गोरवांक कोण वाली ना काय आसून लेगीत आडनदर चलयल्या. मुखेल गजाल म्हळ्यार भटक्या गोरवां खातीर सरकार पंचायतीक निधी दिता पूण तो निधी कोणाच्या बोल्सांत वयता हे प्रश्नाचे जाप मात अजून मेळना. रस्त्यार भोंवपाक थपकल मारपाक मेकळी सोडिल्ली गोरवां हो चर्चेचो विशय जावन रावला. गोरवांक गोठे आसतात पूण कांय तेंप जालो गोंयांत मोठ्या प्रमाणात गोरवां रस्त्यार थपकल मारून बशिल्ली दिश्टी पडटात. जायते अपघात आनी लोकांचे बळी ह्या रस्त्यात गोरवांनी घेतल्यात पूण गोरवांचे धनी आनी पंचायत पालिका हे गंभीरसाणेन घेवपाक पळयनाशे दिसतात. गोवा 365 खातीर महेश गोयेकार, मनीषा जाधव आनी संगीता ओली. परतून घेवया वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. सीएससी कासावलेन ऑगस्टस स्पोर्टिंग क्लब पोमुर्फाक 2-0 गोल फरकान हारयलो. प्रायम एससीन मडगांव एससीचे जोड पालवान ही सर्त घडोवन हाडली. सेंट जॉन बाप्टिस्ट खेळामळार ही फुटबॉल सर्त रंगली. सीएससी कासावले पंगडान व्हीएम साळगांवकर मेमोरियल इन्व्हिटेशनल फुटबॉल सर्तीचे सेमीफायनलीत सुवात मेळयली. पयलो स्ट्रायक सेल्फ गोल आशिल्लो आनी दुसरो प्रतिस्पर्धी स्ट्रायकर सेल्विन सोरेसान केले. फकत कासावलेचो गोलकीपर अनिश नायक हाणें आपल्या पंगडाक सेमीफायनलीत हाडपा खातीर सेव करपाची माळ केली. पोमुर्फा आपले परीन यत्न केले खरे पूण कासावलेन आपली आघाडी दुप्पट केल्ली. उर्बा मेळिल्ल्या कासावलेन वर्चस्व गाजयले पूण चड गोल करपाक तांकां अपेस आयले. पळयात रोमांचक डावपेच.
गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली. रातच्या सप्तकाच्या सुरवेक सावन पावसाचो नेट कमी उरपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायला. राज्या खातीर हवामानाची शिटकावणी ना, पूण पावसाचो शिवर चालूच उरपाची शक्यताय आसा. सोमारा चड करून मळबात कुपा दाटपाची शक्यताय आयएमडीन उक्तायला. राज्यात दशकातलो सगळ्यात सुको ऑगस्ट नोंद जाले उपरांत उण्या पावसाच्या अदमासा उपरांत फुडल्या 4 दिसांनी उण्यात उणें विचलन जावपाची शक्यताय आसा. पूण हलको ते मध्यम पावस चालूच उरतलो आनी राज्याक थोडी सुटका मेळटली. ते भायर बोटी मालकांक कसलीच शिटकावणी दिवंक ना. पावस नाशिल्ल्यान चडांत चड आनी उण्यांत उणें तापमान 32 डिग्री सेल्सियस आनी 24 डिग्री सेल्सियस आसतले. सोमारा हवामानाची शिटकावणी ना. फुडले 4 दीस पावसाचो नेट कमीच उरतलो. हलको ते मध्यम पावस चालूच उरतलो. सोमारा चडशा वाठारांनी मळबात दाटतली कुपा. बोट मालकांक शिटकावणी ना. सोमारा चडावत आनी उणें तापमान 32 डिग्री आनी 24 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयचे कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.